सुर्ला सोनची मिनरल ब्लॉक 9 हांगा JSW स्टील लिमिटेड कंपनीच्या खण सुरू करपा विशीं सांखळी रवींद्र भवनात भौशीक सुनावणी जाली। सोनशी सुर्ला वाठारांतल्या कांय लोकांनी खणीक खर विरोध केलो, जाल्यार कांय जाणांनी तेंको दिलो। हे भौशीक सुनावणेंत वत्त 69 जाणांनी आपले विचार मांडले। स्वीट वॉटर पांटा यूज करू शकत ना, गोरे उदीक तुम्ही इतले तांकां कंपनीक यूज शकना। हे आमचे स्वतः आमचे जे रिजर्वर आसा ते आमचे, हे गांव वसलेले लोकांनी वसयल्ले, मायनिंगेन वचूंक नासले, मायनिंगेन फक्त पार घातली। कितें वाट लागल्या त्या एरियेची सगळे हांवें केले पळय हाडला गुगल मॅप। आतां ही वाट कोणाक लागून लागली? थंय 2010 उदक फ्लो जाता तो दिसता आनी आयज थंय तें सगळें ऑटोमेटेड जाल्लें दिसता। हेची जबाबदारी सर हांव कोणाचेर घेवं आनी ताका लागून हांव उपाशी पडना, हांव फक्त त्या कुळागराचेर जगता। आयज थंय म्हाजें पाणी थंय अजिबात म्हाका मेळना, थंयसून 3-4 किलोमिटराचें म्हाजें कुळागर आसा। आतां हांव कितें करूं? कोणाच्या दारान वचून उपोशणाक बसो? तुमी सांगा, हांव नकळो म्हणून म्हाका एन्सरां नाही। ते सध्या जेन्ना मायनिंग बंद जाली तेन्नाच्यान बेकार आसा। म्हजें एकूच म्हणणें आसा की मायनिंग हें आहा तें सस्टेनेबल सुरू जावच्यो, त्याच बरोबर बाकीचे जे वक्ते उलयल्ले त्या प्रमाणे खरोखरच जो नालो हांगासून वेळग्यासून व्हांवता, मायनिंग सुरू जाता ही बरी गोश्ट आहा। आनी जी पळय आमची शेतां कुळागरां भाटां कितें आहा तें नश्ट जावचें न्हू, हे सगळे हितून धरून मायनिंग सुरू करचें। तशेंच गांवच्या लोकांचें सगळें कितें आहा पळय सुर्लाकारांचें कितें घेवन तें घेवन तुमी फुडें वचचें, तेजेर विचार करचो आनी मायनिंग सुरू करचें, तर म्हाजो सपोर्ट आहा।